पहिली सगळ्यांक ह्या 75 वर्षाच्या भारत स्वतंत्र दिनाची तुमकां सगळ्यांक मनमीत परबी भेटयता हांव. गोंय गव्हर्मेंटान तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटान हो उपक्रम 3 दिसांचो केल्लो आसा ह्या वर्सा 13, 14 आनी 15 आनी ह्याच निमतान आमचे दिवचलचे डेप्युटी कलेक्टर आनी पुराय दिवचलचे गव्हर्मेंट जे ऑफिस आसात तेंचे आनी विजयानंद ज्ञानप्रद संस्थेचे श्री महामाय हायस्कूल हेंच्या वतीन आयज हांगा आमी स्ट्रीट प्ले घेता. तो पुराय आदारीत जो आसा तो हो फक्त इंडिपेंडन्साच्या हेचेरूच आदारीत आसा. तेज्या प्रमाणेच हें काम फुडें वयता. हांव सगळ्यां कडेन मागता की जशें फाटीं 75 वर्सां आमी जो त्रास हो सगळो भोगून हे 75 वाडदिवस म्हणटा हो तुमकां 17 दीस आमी मनयता, तशेंच त्या तरेन आमी फुडलें सुद्दां भारताच्या प्रती प्रेम सगळें जावूं, विज्ञान, कला आनी कला सगळ्या सांस्कृतीक मळान आमी भारत देशाक मुखार व्हरपाक जाय आनी प्रत्येक गोंयकार आसूं किंवा देशांतलो खंयचोय मनीस आसा तेज्या मनान भारताचें प्रेम हें रुजपाक जाय आनी त्याच प्रमाणे आमी हो भारत देश मुखार व्हरपाक जाय. इतकेंच सांगता. परत एकदां सगळ्यांक भारत इंडिपेंडन्स दिसाच्या हांव तुमकां उमेदीत करून भेटयता. देव बरें करूं. म्हजें नांव तनुजा किशोर गोवेकर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ श्री महामाया हायस्कूल. आज आमची महामायाची भुरगीं स्ट्रीट घेवन बिचोले बस स्टँडार आमी आसा. मेन हेतू आसा की सगळ्यांक खबर आसता की भारतभर आझादी का अमृत महोत्सव चालू आसा. भारताक स्वतंत्र मेळून 75 वर्सां जालीं आनी हो अमृत महोत्सव पुराय भारत देशान मोठ्या व्हडा उमेदीन साजरो करीत आसा. तर आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें पण हें स्वातंत्र्य बेटेच मेळ्ळें ना. तर स्वातंत्र्य मेळपा खातीर आमचे स्वतंत्र सैनीक हेणी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. काबाड कश्ट सहन केले आनी भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आज आमच्या महामायाची भुरगीं स्कीट घेवन आयिल्लीं आसा. ह्या स्किटीन भारताची पयली स्थिती आनी स्वतंत्र मेळ्ळ्या उपरांत आमी जे आनंदान जिवन जगता, आमकां जे अधिकार आसा, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. आमी भारताचे नागरीक आसा. भारताचें जें कॉन्स्टिट्यूशन आसा, इंडिया एज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. म्हाका खोस भोगता की आमच्या भारताच्या पंतप्रधानान येदे व्हडले हो आनंदोत्सव म्हणे आमी सगळी कडेन साजरो केल्लो आसा आनी व्हड उमेदीन सगळे लोक तेजेर भाग घेताना आमकां दिश्टी पडटा. खरोखरच आमकां आमच्या देशाचो अभिमान आसा. आमचो देश ह्या युवक पिढीच्या हातान आसा आनी ह्या युवक पिढीन देशाचें रक्षण करचें, देशाचें संरक्षण करचें आनी सगळे आमी अशेंच आनंदान मिळून मिसळून रावचे. जय हिंद, जय भारत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.